नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. स राज्यांतल्या राज्यसभा वेंचणुके खातीर भाजपान 9 उमेदवारांची नांवां केली जाहीर. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन बिहारांतल्यान लढयतले वेंचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पाचेर आधारीत दुसऱ्या वेबिनाराक केलें मार्गदर्शन. सगळ्या पावंड्यार संशोधन महत्वाचे, प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन. इराण देशाच्या विरोधात इस्रायल आणि अमेरिकेन जाहीर केल्ले झूज जाले आनीकूय खर. इराणान हॉर्मुझ स्ट्रेट बंद करपाची केली घोषणा. आयज होळये निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत कार्यावळीत मनयली धुलीवंदन. बायलांचो मान सांबाळून उत्सव मनोवपाचें केलें आवाहन. आनी आयज संवसार पळयता 2026 वर्साचे पयले चंद्रगिराण. गिराणाक लागून देशभरांतल्या देवळांतल्या गर्भकुडींची दारां बंद. आनी आतां खबरो विस्तारान. आयज भाजपाच्या वतीन राज्यसभा वेंचणुके खातीर 6 राज्यांच्या 9 उमेदवारांची नांवां जाहीर जाली. भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन जारी केल्ल्या वळेरे प्रमाण बिहारांतल्यान भाजपाचे केंद्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांच्या नांवाची घोषणा केल्या. तांचे सयत शिवेश कुमार लेगीत बिहारांतल्यान वेंचणूक लढयतले. असम राज्या खातीर तेराश गोवाला तशेंच जोगेन मोहन जाल्यार छत्तीसगड राज्या खातीर लक्ष्मी वर्मा हांचें नांव निश्चित जालां. भाजपा वतीन हरियाणा राज्यांत संजय भाटिया, ओडिशांतल्यान मनमोहन सामल आनी सुजीत कुमार जाल्यार अस्तंत बंगालांतल्यान राहुल सिन्हा वेंचणूक लढयतले. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान अर्थसंकल्पाचेर आधारीत वेबिनाराक मार्गदर्शन केलें. ह्या वेबिनाराचो विशय अर्थीक उदरगत तिगोवन दवरप आनी ती आनीकूय बळिश्ट करप असो आशिल्लो. ह्या वेबिनारांत उद्देग वेवसायांतल्या प्रतिनिधी, स्टार्टअप तशेंच तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेबिनारांत 10,000 परस चड प्रतिनिधींनी हजेरी लायिल्ली. देशाक पुरायपणान विकसीत करपाचे दिकेन भारताची भुमिका स्पश्ट आसा. बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर आनी आतां एक्सपोर्ट मोर ही संकल्पना आपणावन काम करप गरजेचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है. आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है. हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है. बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर. विकसीत भारत घडोवपाक देशाक लॉजिस्टीक आनी उत्पादनाचें केंद्र करप, दर्ज्याचेर भर दिवप, निवेश वाडोवप तशेंच संवसारीक मागण्या प्रमाण उत्पादन वाडोवपाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. तशेंच साबार पावंड्याचेर संशोधनाक उर्बा दिवप गरजेचें अशें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं. इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा. नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया. अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी.
इस्रायली वायुसेनेन इराण आणि लेबननात खर हल्लो सुरू केला. इस्रायल सुरक्षा दळान दिल्ले माहिती प्रमाण तेहरान आणि बेरुताचेर वांगडाच सैन्य सुवातांचेर हे हल्ले केले. इराणी शासन आणि हिजबुल्ला वाठारात खर बॉम्ब घाले. लेबननान आतां मेरेन 31 लोकांक मरण आयला. बेरूतच्या दक्षिणेकडेन काळ्या रंगाचो धुंवर दिश्टी पडलो. मजगतीं सौदी अरबांतल्या रियादात अमेरिकी दुतावासाचेर इराणान 2 ड्रोनावरवीं सगळ्यांत व्हडलो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्या उपरांत दुतावासाच्या कंपाऊंडात उजो लागलो. मजगतीं इराणान शिपिंग मार्ग हॉर्मुझ स्ट्रेट बंद केला. हाचेर चीनी विदेश मंत्रालयान हरकत घेतल्या. तणावपूर्व स्थितीत वाडपापासून आडोवपाचें आवाहन चीनान संबंदीत पक्षांक केला. संवसारीक अर्थीक विकासाक आनी लुकसाण जावपापासून वाटावपाचें आवाहनूय चीनान केलां. मध्य आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर सध्या भारतांत लेगीत परिणाम जातना दिसून येता. आंतरराष्ट्रीय प्रवास करपी लोकांक विमानां रद्द जाल्ल्यान ऐन त्या वेळार त्रास सोंसचे पडटा. मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर लेगीत प्रवासी अडकून उरिल्ल्याचे दिसून आयले. कांय प्रवाशांनी हे विशीं प्रतिक्रिया दितना हुस्को उक्तायलो. We're traveling to New York via Munich, and I have my own flight direct from Delhi to New York, and it's all good. We're all on time. I don't see any problem. फ्लाइट डिले का कोई इंडिकेशन नहीं दिया इन्होंने मेरे को. मेरा एयरपोर्ट भी चेंज था, उसका भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया इन्होंने मेरे को. और यहाँ पे अब परेशान हो रहे हैं. फिर 4 आवर्स के नेक्स्ट फ्लाइट हमने वापस लिए यहाँ से, और नेक्स्ट फ्लाइट भी नहीं थी, तो हम आया दिल्ली होकर जयपुर जा रहे हैं. कोई कैंसिलेशन का अपडेट नहीं है अभी तक. और एयरपोर्ट ही हमारा दूसरा था, उसका कोई इंडिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ भी नहीं. अभी हमने खुद से बुक करा है. एयर इंडिया ने कोई इन्फॉर्मेशन कुछ बुकिंग नहीं करी यहाँ पे, और बोल रहे हैं फ्लाइट मुंबई टू दिल्ली है, 13 आवर्स का डिले है. तो हम इतना डिले थोड़ा कर सकते हैं बच्चों के साथ में. तो इसलिए हम अब डायरेक्ट जा रहे हैं, खुद ही फ्लाइट बुक करा के दिल्ली, वाया दिल्ली. वहाँ से हम कार लेके जयपुर जाएंगे. तो अब ये आइडिया नहीं है कि किस वजह से डिले है, बट डिले चल रहा है. ऑटोमेटेड कॉल था, लाइक हम पूछ नहीं पाए. सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आया कि आपका जो फ्लाइट है यहाँ से वडोदरा एंड देन वडोदरा से दिल्ली है हमारा कनेक्टिंग. तो बस ये आया कि वो डिले चल रहा है और वो अब 4:20 पे डिपोर्ट हो गए यहाँ से. भाजपा म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी काँग्रेसीचेर टिका करतना वाड्रा कुटुंबाचेरूय प्रश्न उपस्थित केले. वेंचणूक तिकेटीचो मुद्दोय तांणी उपस्थित केलो. गांधी आनी वाड्रा कुटुंबाक ही गजाल खबर आसा की ते भौसाची काळजा जिखपाक पावचे नात, अशें प्रदीप भंडारी हांणी सांगलें. काँग्रेस पक्ष वेंचणूक लडोवपा फाटलें कारण म्हळ्यार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आनी सोनिया गांधी हांची जीवनशैली बरी उरपा खातीर तांकां निधीची गरज लागता. राहुल गांधीच्या विदेश भोंवडेचेरूय तांणी प्रश्न उपस्थित केल्यात. प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर 7 करोड़ रुपए अपने ही कांग्रेस के वर्कर से लूटने का प्रयास किया. और ये कोई आम आरोप नहीं है. सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए व्हाट्सएप चैट्स रखी गई है प्रियंका वाड्रा के पीए सदाब खान के साथ में, केसी वेणुगोपाल के पीए अनास के साथ में और कोडिकुली सुरेश के साथ में. ये सब सार्वजनिक रूप से रिटर्न रूप से व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन. और ये कॉम्प्रोमाइज भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार इस पर शांत है. ये चुप्पी ये साबित करती है कि इनका भ्रष्टाचार सामने आया है. और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ. नवजोत सिद्धू उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बाइट दी थी कि जो 500 करोड़ का खोखा ऊपर कांग्रेस पार्टी में पहुंचाता है मुख्यमंत्री कांग्रेस में वो ही बनता है. 2022 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर चुनाव में जब ये प्रियंका वाड्रा निकली थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं मैं, इनकी पोस्टर गर्ल ने इन पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे गए हैं. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. वेद इसे प्यार नहीं करता है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है. अरे वो अमीर घर का लड़का है, वो क्यों प्यार करेगा इसको? तो इसके लिए फ्लाइट की टिकट्स बुक कराने जा रहा था ना. अच्छा वो तूने नहीं कराई, वरना ये लड़की आके उसके लिए भी तुझे उल्टा सुना देती. कितनी उम्मीदें थी मुझे तुझसे, कितना भरोसा था मुझे तुझ पर. खून किया है तूने मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का. तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी स्विमिंग पे होना चाहिए. 2 दिन तक मुझे कुछ नहीं सुनना है.
हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। इन द्वीपों तक यहाँ के सीधे साधे लोगों तक अपने इलाके की खबरें पहुँचा रहा है ब्रह्मपुत्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। Radio Brahmaputra 90.4 FM är community radio संति moi Rumi। इस कम्युनिटी रेडियो में कोई बाहरी आरजे नहीं है, यहाँ के लोग ही इसे चलाते हैं। लोग खुद प्रोडक्शन करता है, यानी खुद का गांव में रिकॉर्डिंग करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, वो मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, करके हम लोगों को व्हाट्सएप में भेजता है। वो हम एडिट करके म्यूज़िक लगा के वो फाइनल करके हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। आयज धुलिवंदनाच्या निमतान देशभर गुलालोत्सव मनयतात। गोंयांत लेगीत तरेकवार सुवातींचेर थळाव्या सयत पर्यटक लेगीत व्हडा उमेदीन ह्या उत्सवात एकठांय येवन मजा करतना पळोवपाक मेळ्ळे। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत रंगोत्सव 2.0 हे कार्यावळीत वांटो घेवन सगळ्या सयत व्हडा उमेदीन धुलिवंदन मनयले। कार्यावळीत उलोवप करतना समेस्तांक धुलिवंदनाची परबी भेटयतना कार्यावळीत वांटो घेतिल्ल्या बायलांचो मान सांबाळून हो उत्सव मनोवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। रवींद्र भवनाच्या या आवारात म्हणजे रवींद्र भवन सांखळी सगळ्या मनोवपा खातीर रंग उत्सव मनोवपा खातीर तेव्हा सगळ्या जाणां रंगासर आपयता, सगळी व्यवस्था करता आणि तुम्ही सगळे जाण या होलीच्या उत्सवात होलीच्या रंगात सगळे जाण रंग वता। अशाच पद्धतीचो हो होली उत्सव दर वर्सा मनोवया। सगळे जाण आम्ही जशें म्हणटा की हो रंग उत्सव आसा, हो रंग उत्सव मोठ्या बडा उमेदीन मनोवपा खातीर सगळ्या आमच्या भावा भयणीक खूप शुभेच्छा दिता। विशेष करून आमच्या सगळ्या भयणीक त्या हांगासर मुद्दामून सार्वजनीक जाग्याचेर होळी खेळपाक आयल्या त्या सगळ्यांक आमी रिस्पेक्ट दिवचो, तांचो आदर दवरचो आणि ते होळी तांच्या बरोबर खेळचो। होळी उत्सवाच्यो परत एकदा सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा। आयज सकाळी पणजे शिगमोत्सव समिती वतीन राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांणी देवी महालक्ष्मीक गुलाल ओपून नमन केले। ते उपरांत पणजेच्या आझाद मैदानाचेर धुलिवंदन महोत्सवाचे आयोजन जाले। पणजे शिगमोत्सव समिती फाटली 37 वर्सां देवी महालक्ष्मीक गुलाल ओपून शिगमोत्सवाची सुरवात करता आनी आयज सावन फुडले 8 दीस हे समिती वतीन तरेकवार कार्यावळीचे आयोजन जातले अशें खासदार तानावडे हांणी सांगले। आज गुलालोत्सवाची सुरुवात जाता पण महालक्ष्मी देवीची आज चंद्रग्रहण आसा, त्यामुळे सूर्यग्रहण, त्यामुळे आज काल ओटी भरून आज हाची हांगाल्यान देवीच्या ह्या स्थळांतल्यान सुरवात जाता आणि हांगा पर्यंत आमच्या आझाद मैदानाचेर गुलालोत्सव जातलो। कारण गेली 37 वर्सां पणजी शिगमोत्सव समिती मोठ्या प्रमाणात उत्सव मनयतात आणि आजपासून 8 दीस वेगवेगळे कार्यक्रमय थंय जातले आणि गोंयभर एक फामाद अशें हो शिगमोत्सव समिती एक सेलिब्रेशन करता, विविध अशे कार्यक्रम, आणि आता त्याची हांगाल्यान सुरवात जाता। ह्या हाचे त्यांचे अध्यक्ष बाबा देखो हे अजून पावूना, पूण बाकीचे सगळे मंडळी जी आसा ही प्रामुख्यान एक मोठ्या उमेदीन आणि प्रत्येक वर्सा मोठ्या उमेदीन हो प्रोग्राम हांगासर सेलिब्रेट करतात। संबंध पणजेकार आणि संबंध गोंयकारांक ह्या आजच्या गुलालोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता।
मजगती पणजेच्या महालक्ष्मी देवळात काल होळये निमतान होलिका दहन कार्यावळीचे आयोजन झाले. हे कार्यावळीत आमी पणजेकार पॅनलाचे मुखेली उत्पल पर्रीकारांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी तशेंच पणजेकारांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. पणजेचे नामनेचे वेवसायीक गौरीश धोण हांणी महालक्ष्मी देवळात आयोजीत ह्या वर्सुकी कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती दिली. आमी आमचो एक तो व्हरता फुडें होळीची हनुमान आनी बोगदवाकच्यान चालू वाजयत आमी हालोर धाडटात आनी हांगा तो हाडून पुरता. म्हणजे ताजे आतां रातचे सगळ्यांनी ताची पुजा करून आनी होळीची नवीन नाल्ल फोडटात आनी ते सांगून घेतात की कितें वायट गोश्टी आसा तिचे वचचे फुडलें वर्स बरें वचचें आनी अशे सगळे पणजेकार आज भावेन येता नाल्ल फोडपाक. तशेंच आमचे साजरीक गुजराती समाज सगळो तांचो तो होम कूंड घालता. बरे व्हडले होम कूंड म्हणजे आतां जशे 31 डिसेंबराक थोडे घालतात पोन्ने ओल्ड मॅन बर्निंग ओल्ड मॅन, तशेंच होळीचे जे वायट जे जाल्लें आसता ते सगळे उज्यान वचचे आनी फुडले येणारे काळ बरो आसपावचो. अशें हे गुजराती अबावट 6:30 आनी हे 7 आमचे जाता. हे आतां रातभरांनी फाल्यां बरो गुलाल घालून उत्सव होळयेचो साजरो जातलो. आमच्या महालक्ष्मींतल्यान हाजे स्टार्ट जावन पणजे आझाद मैदानाचेर शिगम्याचोय गुळार जातलो फाल्यां. अशे उत्सव वार्षिक चालू जाता आनी लोक चडांत चड हाजो लाभ घेता. आमी पणजेकार पॅनलाचे मुखेली उत्पल पर्रीकार हांणी पणजेच्या महालक्ष्मी देवळात वचून थंय जमिल्ल्या समेस्ता सयत आयज होळी मनयली. पणजे सयत समेस्त गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयतना उत्पल पर्रीकार हांणी पणजेच्या महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेच्या तयारी विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. गटा वतीन आपूण दरेक घरांत वचून प्रचार कामात वांटो घेता. तशेंच रायबंदर आनी मळ्यात चडशा सुवातींचेर प्रचार काम पुराय जाला अशें उत्पल पर्रीकार हांणी सांगलें. खूप बरो आसा आनी सगळे कडेन हांव रायबंदर टोटल कंप्लीट केला 1.5 दीस भोंवून आनी पणजेन म्हणजे कालच्यान चालू जाला पणजेंतल्या एरियान आनी थोडे मळ्यान ऑलरेडी म्हाका दिसता 50% वयर कवर केला. लायक आय एम गोईंग टू ईच एंड एवरी हावस. जवळ जवळ कंप्लीट जाता. टायम खूब मुद्दाम म्हाका दिसता मिनिमम टायम आसा तितलोच दिला सिन्स नोटिफिकेशन आनी रिजर्वेशन आयल्या पासून तितलो हे मेळना. म्हणजे कॅन्डिडेट ठरोवपाक चेंजीस करचे पडटा एज पर रिजर्वेशन. सो टायम खूब कमी मेळ्ळा पण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा पण आज इविनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळी सांज दोनूय टायम कॅम्पेन जाता. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी पत्रकारांक कॅसिनोचे जहाज रेश मांगूश लागीं येवचें ना हे विशीं मुखेलमंत्र्यांची भेट घेवन भासाभास केल्या अशी म्हायती दिली. जहाजाचे ड्रेजिंग तश्योच हेर प्रक्रिया पुरायपणान बंद जाल्यात आनी थंय कांयच काम चालू ना अशेंय तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. थळाव्यांची मागणी ही आपल्या खातीर म्हत्वाची आसून त्या प्रमाण आपणें मुखेलमंत्र्या सयत हे विशीं चर्चा केली अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय मेळ्ळो, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिगंबर कामत तांकांय मेळ्ळो आनी आमी जे सामके 100% आमची पंचायत आसूं आमचे सगळे लोक आसूं आमच्या वांगडा आसा आनी आमी सांगलेलें की आमकां एक कजिनो नाका म्हणून. त्या हितून सुद्दां आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोर्ट केला, आमच्या सीएमानूय सपोर्ट केला आनी फायनली ते ड्रेजिंग बिजींग कांय ना सगळें बंद केलेलें आसा. आतां तांकां थोड्यांक कितें कशें कितें आनी कितें तांचे विचार आसा ते खबर ना. ते अजून कजिनो येता म्हणीत आसा म्हणून. सो एक्चुली ते कजिनो ते ड्रेजिंग आसा ते सुद्दां आमी अल्टिमेटम दिवन तांकां ते सुद्दां मिशीन काडलेलें आसा. सो आतां तुमी थंय वचून पळयत जाल्यार थंय कांयच काम ना, मुरींग ना, कांय ना ते कसलेंच काम चलना. सो आमी सांगलां तशें डेडिकेटेडली पंचायत जावं हांव जावं आनी आमच्या लोकां कडेन आसतले आनी तेंच्यांनी जो उलो मारलेलो आमकां कितलेशेच तिसरेकार म्हाका मेळोन गेले, जे लोकल फिशरमॅन आमकां मेळोन गेले. त्यात लोकल फिशरमॅन वांगडा आमी धाकटे सगळ्यान व्हडले जालेले आसा आनी आमकां तांचें दूख खबर आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगता की कजिनो थंय येना आनी ऑलरेडी ते मुरींग बिरींग कितें आशिल्लें सगळें बंद केलें. साळगांवांतल्या नामनेच्या भुमिका देवीचो गडे उत्सव आयज सावन फुडले 3 दिसां खातीर आयोजीत जाता. हे निमतान देवस्थान समितीन कांय खर निर्णय घेतना अंदू वर्सा ह्या उत्सवान चोऱ्याचेर बंदी घाल्या. धार्मीक उत्सवात सोरो पिवपाचें कांयच कारण ना आनी त्या खातीर देवस्थानान हो निर्णय घेतला अशें समितीचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हांणी सांगलें. तशेंच उत्सवात वांटो घेवपी लोकांची गैरसोय जावची न्हय
म्हूण उत्सवाच्या फेरयेंतली दुकानां भायल्या रस्त्याचेर उबारल्यात अशेंय अध्यक्ष राऊत हांणी ह्या वेळार सांगले. सायचे गडे उत्सव जगप्रसिद्ध आसा आणि आमचे जागृत देवस्थान सो आयच्यान आमचे गडे उत्सव चालू जाता आणि हजारोच्या संख्येन भाविक हे आमच्या उत्सवाक येता. आयज सगळ्या भाविकांक एक नम्र विनंती की आमकांय जाय तुम्ही सगळे भाविक येयल्ले जाय गड्यांक आणि बऱ्या भशेन तुम्ही परत तुमच्या घरा कडेन वयचे. पण जे आमचे जागृत देवस्थान आसा म्हणजे सगळे कडेन तुम्ही पळयले आयज काल जाल्यार जे लोक आयज आमी पेपरार डिक्लेअर केला की एक गोबी मंचुरियन अलाउड ना, प्लस ती सुरयांची दुकानां बी घालतात ते अलाउड ना, प्लस दारूबंदी आमी केल्या. कित्याक खुबशे आमी गेल्या 2-3 वर्सांनी जे नोटीस केला की कितलेशे लोक गाडये भरून सोरो हाडटा आनी जी आमची देवस्थानां देवाची जे आमचे जागे आसा त्या जाग्यार वचोन थंय पार्टी करता. पण हांव एक हात जोडून विनंती करता की अशें करचें न्हू. प्रत्येक भाविकान आपली मर्यादा सांबाळची, आपली मर्यादा आपली ओलांडची न्हू. गोंयांत शिगमो म्हटलो की राज्याच्या तरेकवार गांवांतल्यो तरेकवार पद्दती आनी संस्कृती मुखार येतात. हेच प्रमाण गोंयच्या केपें तालुक्यांतल्या मळकर्णे गांवांत दर वर्सा शिगमो जावन पयल्या पुनवेक शेणी उजो ही पद्दत मनयतात. पेटिल्ली शेणी आनी सुकिल्ली पानां एकामेकांचेर घासून तातूंतल्यान तयार जावपी उज्याची किट्ट आंगार घेवन नाचप ही ह्या उत्सवाची खरी मजा. ह्या उत्सवात मळकर्णेच्या मल्लिकार्जुन देवळाच्या कुळाघरांतल्यान तरेकवार झाडांच्यो खांद्यो हाडून नाचयतात. आयज पुनवे दिसा चंद्रगिराण लागिल्ल्यान अंदू वर्सा शेणी उजो त्याच उमेदीन काल चतुर्दशी दिसा मनयलो. मळकर्णेच्या थळाव्यान ह्या उत्सवा विशीं दूरदर्शनाक म्हायती दिली. हो जो पळय उत्सव जाता आमचो शेणी उज्याचो तो पयलीं आमी मांडार आमी सगळो गांव एक जाता, दादले आसा ते दादले बारीक भुरगे आनी थंय नमीक आमी नमन घेता. नमीक आमी तिळो लायले म्हणटा तेतूंत त्या दिसा सावन आमचो शेणी उजो काबार जावप पर्यंत आमी शिवराक म्हळ्यार आमी नुस्तें चिकन मटण तें तरी आमी खायकच ना. दुसरें म्हळ्यार रानांतली जाल्यार आमी एक खाता. तें जाले नंतर नमन घातले नंतर थंयच्यान वाजयत मागीर आमी दलम्या तळां येता. हांगा मोड मारले म्हणटे वाजयले म्हणटे वाजोवन खेळ मांडटा. मागीर मल्लिकार्जुना देवळा कडेन वयता. हांगा जे तशें करता तशें थंय करता. मागीर आमी वर्सकारागेर वयता. वर्सकार म्हळ्यार आमगे दलम्याचो जो कळस आसा तो एक वर्स गांवकारागेर वयता, एक वर्स गेरकारागेर वयता. वर्सकारागेर वचोन मागीर आमी थंय धांकडी मारता. थंयच्यान मागीर आरती बिरती जाली मागीर थंय तो वर्सकार आसा तो जात्रे नेम दिता. जात्रे नेम म्हळ्यार कितें वर्सकार दिवचकार बायलो खेळटे गडे हेणी दिसाक 2 फावट न्हांवपाचें 1 फावटी जेवपाचें असो म्हणून तो नेम दिता. आनी थंयच्यान मागीर आमची हो हें काबार जाता. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे. महादेव की सौगंध, ऐसा प्रतिशोध ये संसार भी देख कर थर्रा उठेगा. उस वनवासी राम को उसके वंश के साथ ही समाप्त कर देंगे हम. और ये हमारा वचन है तुम्हें. काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर. बरसों से इस गांव के कलाकार इस काम में जुटे हुए हैं. ये है केरल के त्रिशूर का चेरुपू गांव जो अपने लकड़ी से बने हाथियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है. त्रिशूर में बनाए गए हाथी असली हाथी की तरह ही बनाए जाते हैं. ऊंचाई और चौड़ाई सभी को असली हाथी से नापा जाता है. भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर.
विसवापरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आयज चंद्रकिरण आयज सांजे 4 जावन 34 मिनटां ते सांजे 5 जावन 33 मिनटांचेर पुराय चंद्रकिरणाचो काळ आशिल्लो. हे गिराण सांजे 6 जावन 48 मिनटां मेरेन आशिल्ले. हे गिराण भारतांतल्या चडशा वाठारांत दिसता. अंदमान आनी निकोबार वाठारांत हे गिराण दिसूंक ना. आयज गिराण आशिल्ल्यान दिसभरा खातीर देशभरांतलीं देवळां बंद आशिल्लीं. हे गिराण उदेंत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरांत हे गिराण दिश्टी पडिल्ले. आयज संवसारीक रानजीव दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खास संदेश दिलो. आपल्या संदेशांत तांणी भारतांत संवसारांतले सगळ्यांत आगळे वेगळे रानजीव सांपडटात हे विशीं खोस उक्तायतना संवसारांतले 70% वाग भारतांत आसात म्हूण सांगलें. तशेंच भारतांत एक शींग आशिल्ले गेंड्याचें प्रमाण सगळ्यांत चड जाल्यार एशियांतल्या हत्यांचें प्रमाण लेगीत सगळ्यांत चड आसा अशें म्हळां. त्या भायर फकत भारतांतूच एशियांतल्या सगळ्यांत भव्य शिवाची प्रजाती सांपडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत संवसारीक रानजीव दिसा निमतान संदेश घालतना पृथ्वीचेर जिवीत तिगोवन दवरपी सैम आनी गिरेस्त जैवविविधताय सांबाळून दवरप ही आमची जबाबदारी आसा अशें सांगतना संवर्धन, जबाबदार वागणूक तशेंच पर्यावरण जागृताय करून आमी आमच्या फुडारांतल्या पिळगे खातीर सुरक्षीत आनी हरीत फुडार रचूं येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. संवसारीक बायलां दिसा निमतान 8 मार्चा खेलो इंडिया मोहिमे अंतर्गत भारताच्या 250 जिल्ह्यांनी बायलां खातीर अस्मिता लीग ह्या खेळा कार्यावळीचें आयोजन जातलें. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद आपोवन सविस्तर म्हायती दिली. ह्या आयोजनाचें मुखेल ध्येय देशांतल्या बायलां मदली खेळाची प्रतिभा वळखून तांकां माची उपलब्ध करून दिवप जावन आसा. हे विशीं उलयतना खेळा राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी राष्ट्रीय पावंड्यार राबयल्ल्या फिट इंडिया मोहिमेंत बायलांकूय जोडून तांची जीवनशैली सुदारप आनी तांकां सशक्त करप हो ह्या आयोजनाचो मुखेल हेत जावन आसा अशें सांगलें. इस बार 8 मार्च को महिला दिन के अवसर पे अस्मिता लीग्स हम करवा रहे हैं और क्योंकि आप सबको पता है कि 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई थी और उसका मकसद यही था कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेके बढ़े, स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस चले और उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनके माध्यम से कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो कि वो स्पोर्ट्स में भी अपना करियर कर सकती है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकती है, खेल सकती है देश के लिए. और काफी अच्छा रिस्पांस पिछले 4 साल में दिखाई दिया और इसे बढ़ाने के लिए और बड़े स्केल पे ले जाने के लिए इस बार हम कोशिश कर रहे हैं की. आणि आता पळोवया तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 6 राज्यांतल्या राज्यसभा वेंचणुके खातीर भाजपान 9 उमेदवारांची नांवां केली जाहीर. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन बिहारांतल्यान लढयतले वेंचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पाचेर आधारीत दुसऱ्या वेबिनाराक केलें मार्गदर्शन. सगळ्या पावंड्यार संशोधन म्हत्वाचें, प्रधानमंत्र्यांचें आवाहन. इराण देशाच्या विरोधात इस्रायल आनी अमेरिकेन जाहीर केल्लें झूज जालें आनीकूय खर. इराणान हॉर्मुझ स्ट्रेट्स बंद करपाची केली घोशणा. आयज होळये निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत कार्यावळींत मनयलें धुलीवंदन. बायलांचो मान सांबाळून उत्सव मनोवपाचें केलें आवाहन. आयज संवसार पळयता 2026 वर्साचें पयलें चंद्रगिराण. गिराणाक लागून देशभरांतल्या देवळांतल्या गर्भकुडींची दारां बंद. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक
1995 DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.